आमची तिनूय वाचपां आमकां भावार्थान वाडूंक दितात. पयलें वाचप 2 दुतांच्या इतिहासांतल्यान घेतला. ह्या पुस्तकाचो बरोवपी सांत लुकास सुविल्या क्रिस्तांवाची खबर करून भावार्थाचो समुदाय कशे भाशेन तीं जियेलीं तें सांगता. तांच्या भावार्थी जिविताचें वर्णन दितना तांचे 400 गूण आमच्या दोळ्या मुखार दवरता. ती सगळीं एका मोनाची आसलीं, भावपणाचो एकठार सांबाळटालीं. तांचे मदें कसलोच वेगळोचार नासलो. 2 दुतांचे शिकवणेक तीं आयतीं आसलीं. तांचे सगळे बागा आसले. आपली बाटा विटां विकून दुसऱ्यांचे गरज समजून घेवन तांच्या आदाराक पावतालीं. हुंड्याचे मोडणेंत आनी मागण्यांत वांटो घेतालीं. आयचें शुभ वर्तमान 2 भागांनी वांटलां. पुनर्जीवन जाल्लो जेजू शिसांक दिश्टी पडटा. पुनर्जीवन जाल्लो जेजू दुसरे फावटी दिश्टी पडटा तेन्ना तांच्या सांगाता तोमास आसलो. आयचो सेवाधर्म आमकां खास करून जेजून आपल्या शिसांक आपले हात आनी आपली कूस दाखयली हाचेर नियाळ करूंक उलो दिता. शांती तुमकां अशें म्हणलें आनी ताणें आपले हात आनी आपली कूस दाखयली. हें जेजू कित्याक केलें? ते शीस दारां बंद करून आसले. एके तरेची भिरांत तांचेर आयलोली. आपलो गुरू ना. एकसूरपण तांचेर आयलोलें. आपलें कितें जातलें हें घडयेक ते चिंतताले. असल्या वेळार जेजू थंय भितर सरलो. दुसरें वाचप सांत पेद्रूचे पयले चिटींतलें घेतलां. कित्याक हे चिटींत पवित्र स्नानाचे सेर्मांव आमकां मेळटात. देखूनच पवित्र सभेन सुरविल्या काळार तावन कोणाक पवित्र स्नान दिताले तांकां ही चीट नियाळाक दिताली. पवित्र स्नाना वरवीं आमकां नवें जिवीत मेळटा आनी आमी क्रिस्तांव भावार्थान मानून घेता. आयज ह्या दैवीक काकलुतीच्या आयताराक आमी कसलो संदेश आमच्या जिविताक घेतल्या? पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजून आपल्या शिसांचो आपणाचेर भावार्थ आसचे खातीर जायते उपाय वापरले. जेजूचो आमचो भावार्थ तिरावंक तांच्याच अणभवान वाडोवंक जायते उपाय आसात. तातूंतले 3 मुखेल उपाय म्हणल्यार मागणें, देवाचें उतर आनी संस्कार. हे तिनूय उपाय आमकां आमचो भावार्थ वाडोवन दैवीक अणभव घेवंक आदाराचे जातात. आयज जेन्ना आमी दैवीक काकलुतीचो आयतार समारंभता तेन्ना काकलुतीचो नीज अर्थ समजून घेवप गरजेचो. काकलूत म्हणटना बोंगो ताचे, चुचुरे ताचे असल्या उतरांनी काकलुतीचो पुराय अर्थ जायना. पूण हे चुचुरे खोर्न्यांतल्यान दाखल करप गरजेचें. पाप साहेब फ्रांसीस काकलुतीचो अर्थ दितना गौदाते एट एक्झुल्टेट ह्या आपोस्तोलीक शिटकावणेंत अशें म्हणटा. काकलूत म्हणल्यार दिवप, आदार करप आनी दुसऱ्यांची सेवा करप, तशेंच बोगसणें दिवप आनी दुसऱ्यांक समजून घेवप. दुसऱ्यांक आदार करप वो दुसऱ्यांक आसा तशींच मानून घेवप. पूण मिसांव फुडें वतना आमकां जायतें सोंसूंक जाय. कोश्टांक फुडो करून भावार्थाक तीर रावली जाल्यार आमकां जेजूची पाटलावदारांक म्हणूंक आदार वो म्हणूंक जाता. तर जेजूच्या पुनर्जिवंतपणाची खात्री घेवन आमचो भावार्थ उतरांनी आनी कोरण्यांनी जिवंक ह्या मिसांत आमकां दरेकल्या पासत कृपा मागुया.